नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश परबामणकर. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. भटक्या सुण्यांचें वाशिनीकरण आनी नसबंदी करून दियात सोडून रेबीज जाल्ल्या आनी आक्रमक सुण्यांक मात शेल्टर होमानूच दवरात, सर्वोच्च न्यायालयाचो आदेश. म्हापशा कोर्ट जंक्शना लागसर कार आनी दुचाकी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. 26 वर्साच्या तरणाट्याक आयलें मरण. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून केलो अपघाताचो पंचनामो. दिगंबर कामत आनी तवडकरांक सोपूत घेवन 24 वरां जालीं तरी लेगीत तांकां खातें वांटप कित्याक जायना? गोंयकारांक पडला प्रश्न. पळयात खासा रिपोर्ट. 2-3 बसके उपरांतूच कॅब एग्रिगेटर विशीं लागतलो सोक्षमोक्ष, सांगता येरादारी मंत्री माविन गुदिनो. रस्त्याची जाल्ली अवतिकाय आनी सामान्य नागरिकांक जावपी त्रासांचो अणभव घेवपा खातीर आपान केल्या बायक रायड आयोजीत. आपान केला 40 आमदारांक आमंत्रीत. मडकय एका कारीचेर जाली फारपेट. सुदैवान कोणाक काय जावंक ना. गाडयेचें व्हडें लुकसाण. पुलिशेंत कागाळ दाखल. फुडलो तपास चालू. आनी आतां खबरो विस्तारांत. म्हापशा कोर्ट जंक्शना लागसर जाल्ले कार आनी दुचाकी अपघातात एका 24 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें. टीव्हीएस एनटॉर्क चलोवपी धुळेर म्हापशा वचपी कारीक ओव्हरटेक करतना हो अपघात जालो अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळटा. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिली. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा. One guy is coming and he's trying to take the So he wanted to overtake. he's trying to overtake. He's touched here. He's touched my bike and then opposite one girl is coming. Both the vehicles are But hit each other hit each other. from front side. Yeah. Okay. Who's injured majorly over here? That guy behind Yeah, Dio. the Antok person. Yeah. Okay. And the girl who was coming from the Mapsa side? That girl is she is fine. She's fine. Yeah. Both were taken to the hospital? No, she is here only. She's here. Yeah. And the boy who fell down? The boy is went. He's going to ambulance. Take up the ambulance. ती वयर येताली आनी तो वयर वयतालो, हांवूय सकयल वयतालें. तेणें तेचेर मारली गाडी. त्याची गाडी थंय ब्लास्ट जाली आनी तो वयर येयलो स्पीड जावन. ताका पळोवन हांवें ब्रेक मारले आनी हांव पडलें. ओके. सो तो त्याच्या गाडयेक लागून सकयल पडलो. त्याच्या गाडयेच्या फाटल्यान बिहायंड. फोर व्हिलरीच्या गाडयेक लागली त्याची गाडी. तेणें त्याच्या गाडयेच्या फाटल्यान मारले. ओके. त्यांना पडलो तो का तुमच्या गाडयेक लागलो? तो वयर वयतालो, त्याची गाडी थंय पडला. म्हाज्या गाडयेक लागून पडला जाल्यार म्हाका सांगूं नाका बेश्टे. त्याच्या गाडयेक थंय मार्क आसा. त्याच्या गाडयेक मारला. तो तेवटेंतल्यान येतालो. तेवटेंतल्यान येवन तो हेवटेन पावला. फूल स्पीड जावन वयर येयलो ओके. आनी पडला. त्याच्या गाडयेक लागून मागीर तुम्ही पडली. त्याच्या गाडयेक लागूंकूच ना हांव. म्हाजी गाडी अनडॅमेज आसा. ताका पळयला हांव ब्रेक मारला आनी पडला. सध्या म्हापसा कोर्टा कडेन थेट म्हापसा म्युनिसिपालिटी आसा थंयसर जो रस्तो थेट कोर्टा कडल्यान दुसऱ्या सायडीन वयता त्या रस्त्याचेर हांव बाजूला आसा आनी सध्या तेंच्या कारण म्हणजे सकाळी 6 वरांचेर हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा. एक फोर व्हिलर जी आसा ती धुलेर सायडींतल्यान म्हापसा सायडीक वयताली जी तामिळनाडू रजिस्टर आशिल्ले तेतून ट्युरिस्ट आशिल्ले सेल्फ तेंची स्वताची गाडी ते वेकेशनाक येयल्ले अशें कळण्यात येता.
ते धुलेर सायडीच्यान म्हापसा सायडीक वयताले आनी तांच्या फाटल्यान एक एंटॉक जी बायक आसा ती स्पिडीन येताली आनी खंय तरी ही जी एंटॉक बायक आसा ती खंय तरी 4 व्हिलरीक ओवरटेक करताली आनी फुडल्या वाटेंतल्यान एक एक्सेस स्कुटर येताली ते चली मनीस चलयताले. जेन्ना आमी जो 4 व्हिलरीचो ड्रायव्हर आसा तांकां विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलें की जो एंटॉक गाडयेचो जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो स्पिडीन आशिल्लो आनी तेणी खंय तरी ताका ओवरटेक केली. ओवरटेक करता आसतना एंटॉक गाडी जी आसा ती ट्युरिस्टांच्या गाडयेक फाटल्या वाटेन लागली आनी ती स्कीड जावन खंय तरी पडली रस्त्याचेर. आनी जो ड्रायव्हर आशिल्लो जो भुरगो आशिल्लो एंटॉक गाडी चलयतालो तो खंय तरी सिरियसली इंजर्ड जालो. फुडल्या वाटेंतल्यान एक्सेस गाडी येताली आनी ती गाडी चली मनीस चलयताले ताका ती पयना फुडें तेणी आबूज जावन खंय तरी ब्रेक मारला आनी ते स्कीड जावन रस्त्यार पडले अशें त्या चोरवान आमकां सांगिल्लें आसा. घटनास्थळी सध्या म्हापशेचे पुलीस पाविल्ले आसा. सध्या तांकां जेन्ना आमी विचारलें जाल्यार तेंच्या कडेन कांय उत्तर नाशिल्लें की हो एक्सिडंट आसा तो कसो जाल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडकय बेरेस्तारा राती एका कारीचेर अनवळख्यान फारपेट केली. सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना, मात गाडयेचें व्हड लुकसाण जालें. ह्या विशीं सौरभ लोटलीकर हाणें पुलिशेंत कागाळ दिली. माड्डोळा पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केलो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. मडकय बिरेस्तारा राती अनवळख्यांनी कारीचेर फारपेट केली. कार चलोवप्यान गाडी रस्त्याच्या कुशीक पार्क करून तो कारींतल्यान भायर सरिल्लो. ते वेळार अनवळख्यांनी गाडयेचेर फारपेट केली. सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना, मात गाडयेचें लुकसाण जालें. हे विशीं संबंदीत गाडयेच्या धन्यान पुलिशेंत कागाळ केल्या. उपरांत पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. कर्नाळ मडकय हांगा ब्रेस्तारा राती 7 कडेन एक कार पार्क केल्ली आनी ड्रायव्हर सकयल देंवल्लो तेन्ना अननोन पर्सनांनी हे कारीचेर गोळीबार केल्लो आसा. ड्रायव्हर सायडीचे जे ग्लास आसा तो ग्लास फुटोवन गुळी दुसरे दाराक लागलेली आसा आनी तेजे नंतर माड्डोळ पुलिसांक हेजी दखल घेतली आनी तेंच्यांनी स्पॉटार वचून पंचनामो केल्लो आसा. राती लेट पर्यंत सावथ गोवाचे SP टिकम सिंग वर्मा, DYSP शिवराम वांयगणकर तशेंच PI योगेश सावंत यांनी घटनास्थळी भेट दिवन पंचनामो केल्लो आसा. तशेंच सद्याक ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा. सद्याक मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे कारीचो जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो सकयल देंवल्ले कारणान वाचलेलो आसा. ताका कांयच इंजरी जाल्लेली ना. सो सध्या तरी माड्डोळ पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास घेवपाक युध्द पातळीचेर काम करीत आसा. माड्डोळच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. अन्नवक्त प्रशासनान केरी, पत्रादेवी आनी मोले शिमेचेर धाड घातली. कर्नाटकांतल्यान 2 गाडयांनी आयिल्ले उण्या दर्जाचे 1750 किलो चिकन आनी 500 किलो पनीर जप्त केले अशी माहिती अधिकारी रिचर्ड नोरोना हाणें दिली. भायल्या राज्यांतल्यान येवपी सामान तशेंच खाद्यांची तपासणी करून सुरूच आसतली अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. FDAची तीन टीमीन अंडर द गायडन्स ऑफ डायरेक्टर एक स्पेशल सर्वेलन्स ड्रायव्ह केली ॲट द बॉर्डर्स, पत्रादेवी बॉर्डर, मोले बॉर्डर आनी केरी. सो आमचो मेन इंटेंशन आसलेलो जे इनकमींग गुड्स येतात दुसऱ्या स्टेटींसान तेजे स्टोरेज कंडिशन आनी तेजे लेबलिंग हेर सगळे व्हेरीफाय करपाक. सो ह्या इंटेंशनांनी आमची एक्चुअली तिसरी ड्रायव्ह आनी हे फावटी आमी तिनूय बॉर्डरीर मॉनिटरींग करून ह्या हितून केली. सो हे ड्रायव्ह केल्ले तेन्ना आमकां कांय आयटम्स जशे हाय रिस्क फूड जे आसता आमचे चिकन, पनीर हे नॉट ऑफ स्टँडर्ड आमचे जे आसता ते क्वॉलिटी अशें दिसून आयले आनी हाजेर फुडली कारवाई केली. दुसरे भाजयेचे आयटम आसा हाजे आमी सॅम्पल्स काडले आनी हे टेस्टिंगेक घातलेले आसा टू चॅक इफ देर आर एनी रेजिड्यूज एन ऑल. सो हो मेन इंटेंट आसलेलो हेजो. आनी एक म्हणजे कारण हें करपाक इज ऑल्सो दॅट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सेटींग अ हायर बेंचमार्क इन आवर स्टेट. सो हाका लागून हे आमी चॅक्स वाडयले. जायते भायल्या स्टेटीन हें जें जाता तें कॉमन जाता पूण हें आमच्या स्टेटीन अवॉयड करपाक आमी हो अवेरनस करता. कित्याक भायल्या स्टेटीन जे सप्लायर आसता आमकां म्हायती आसना कशें हें लेबलिंग घालप आसता. आनी सो आमच्या स्टेटीन आमी खुबूच स्ट्रिक्ट धरला आनी तुमच्या माध्यमान तांकां मॅसेज धाडूंक सोदता की ह्या फुडें जे गोंयान गुड्स येता ते सगळे स्ट्रिक्टली स्क्रुटनायज जातले आनी तांचे जे लेबलिंग आसा आनी बाकीचे रिक्वायरमेंट आसा हे आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक तांचे कडेन अपील केल्ले आसा. केरी चेकपोस्टाचेर जेन्ना आमी फूल नायट जेन्ना आमी चेकींग चालू आशिल्लें तातूंत आमकां एक व्हेकल मेळिल्लें आसा कर्नाटका पासीन आनी तातूंत आमकां जवळ जवळ 1750
ही काय 750 किलोची चिकन, ताका लेबल बिबल कांय ना आनी ती स्टोरेज कंडिशन सारकी नाशिल्ली, हें आमकां मेळून चुकलें आनी तें आमी सगळें सीज केल्लें आसा आनी तें सीज करून आमी हांगा पिसोले एक प्लांट आसा, श्रेडींग प्लांटान हाडून तेजी आमी विलेवाट लायिल्ली आसा आनी आमी हाजे पयलीं 2 फावटी एकदां मोल्या आनी एकदां पत्रादेवी होच आमी एक्सरसायज केल्लो आनी तातूंतल्यान आमकां हेंच मेळिल्लें की खुबशें चिकन जें येता पयलीं तें फक्त ते ट्रेनी घालप आनी वयर हयनिस्तो ताका आयस मारप, ताका लेबल ना, केन्ना मारला कितें मारला, कसल्योच तेज्यो पेपर वर्क नाशिल्लो, तोच आमी सगळो शेडिंग केल्लो आसा. ड्युरींग द कोर्स ऑफ टायम रातची आमकां जवळ जवळ 3:30 सुमार आमी गाडी एक आमी अटॅच केल्ली आसा, ती चित्तूरच्यान आयिल्ली आसा. तातूंत जेन्ना आमी ती व्हेरीफाय केली तेन्ना आमकां कळून चुकलें की 500 किलोज ऑफ पनीर आनी हातूंत जें मॅक्झिमम जें पनीर आयिल्लें आसा तें पनिराक लेबल कांयच नाशिल्लें, वेदर इट इज लो फॅट, वेदर इट इज मिडियम फॅट, वेदर इट इज हाय फॅट, आनी ताजें कसलीच लेबल डिक्लेरेशन नाशिल्लें, सो इट इज टोटली मिसब्रँडेड. सो त्या खातीर आमी ती गाडी डिटेन केल्ली आसा, तातूंतल्यान आमी सॅम्पल काडटले. पनिरा फाटल्यान लागपाचें कारण ते फाटल्या दिसान जेन्ना आमी आतां एक म्हयनो भर जेन्ना ड्रायव चालू केली तातूंत आमकां एक कळून चुकलें की पनीर येता हें खूब लॉट ऑफ सबस्टँडर्ड क्वॉलिटीचें येता. आमी इन बिटवीन देट आमी फोंडे एक फॅक्टरी सुद्दां आमी पळयली, तातूंत आमकां कळून चुकली समबडी इज यूजिंग वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल, सो आनी ताजेर लेबलींग करनात, प्रॉपर लेबलींग. आनी त्या संदर्भात आमी मिल्क प्रॉडक्ट हाय रिस्क जशें म्हाज्या डिवोन सांगलें ताजेर आमी चड भर दिल्ली आनी तातूंतल्यान आमी तें पनीर आमी सीज केल्लें आसा. विठ्ठलापूर सांखळे ICICI बँकेच्या मुखार घातिल्ले रंबलर्स धोक्याचे थारल्यात. रंबलर्स घातिल्ल्या सुवातेर फोंडकुलां पडल्यात, ताका लागून दुचाकी चलोवप्यांक बरे त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच लोकांक अपघाताक लेगीत सामोरे वचचें पडटा. देखून एकाद्रो मोठो अपघात घडचे पयलीं हे रंबलर्स काडचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. 8 दिसांनी हांगासर एक्सिडंट जाता. एक्सिडंट जाल्ल्या कारणान म्हाका दुकान म्हाजो धंदो सुरू हांगा लोकांक उखलून घेवन हॉस्पिटलान वयचो पडटा. तेन्ना हांगासर तांणी गव्हर्मेंटान मातसो हांगासर लक्ष घालपाचें. हे घातले रंबर पळय म्हणजे एक काडून एक पेट्रोल स्पीड ब्रेकर घालपाचो. आतां घरा बी आतां तांकां कितें पडना भुरगीं बाळा कोण न्हिदाना, ताच्या सगळ्या भुरग्यांक रातची 2 जाता 3 जाता जागी उरता, कित्याक ते व्हडले कंटेनर येता तितून सामके व्हायलंट आवाज सामको हे जाता. हांवें दिसता की घर पडटा काय कळना आनी हें कळना, तें मातशें लक्ष घालून हें करून घेवपाचें. आमी सांखळे विठ्ठलापूर सांखळे हांगासर आनी कारापूर आनी विठ्ठलापूर ह्या मध्यंतरान ICICI बँकेच्या ह्या समोर जो रंबलर्स आसा त्या ठिकाणाचेर आमी उब्या आनी हे जे म्हाज्या फाटल्यान दिसता ते ह्याच वाठारांतले हे नागरीक आसा. आमी सगळे मेळून सरकाराक सांगूंक सोदता की गोंयान हे अनेक कडेन रंबलर्स घातलेले आनी काही कडेन रंबलर्स काडून आतां बरे स्पीड ब्रेकर व्हडले घातल्या, ताका लागून आतां थंयसर सगळी वेवस्था जाल्या जेणे करून अपघात जायना. पण ह्या रंबलर्सांचेर अशे अपघात जाता की रंबलर्स आसा ते आसा, तेज्या भितर रंबलर्साचे म्हणजे खड्डे पडल्या आनी आठवड्याक 1-2 टू व्हिलरवाले हांगासर पडटा. हेजें कारण कितें, जेन्ना टू व्हिलर येता तांकां जबरदस्तीन तांकां म्हणजे स्लो करचीच पडटा, पूण 4 व्हिलर डायरेक्ट वयता आनी 4 व्हिलर तांकां डॅशूय करता किंवा ती टू व्हिलर ह्या दोनूय स्पीड ब्रेका मध्ये व्हिलां एक तर सकयल आनी दुसरें वयर अशें करून बॅलन्स वयता आनी हातीन कांय त्या टू व्हिलरचेर एक महिला बसलेली आसता, तेज्या हातीन भुरगें आसता. तांकां भंय असो जाता की कोणाक भुरग्याक गड्डरचें काय आपलो जीव सांबाळचो, ही परिस्थिती आहा. कणकवली बाजारपेठ वाठारांत मटक्याच्या अड्ड्याचेर महाराष्ट्राचे पालकमंत्री नितेश राणेन धाड घातली. ह्या धडक कारवाये खातीर वाठारांतल्या हेर मटक्यांचो धंदो करपी लोकां मदीं आतां भंय पातळिल्लो आसा. मटको खेळटाना 12 जाणांक रंगी हात धरून पुलिसांच्या सुवाधीन केले. पुलिसांनी ह्या 12 जाणांकूय अटक केल्या. तशेंच पुलिसांनी तांच्या कडल्यान 2.78 लाख रुपया जप्त केल्या. कणकवली बाजारपेठामधला एका जुगाराचा ह्याच्यामध्ये बसलो इथे. काय चाललंय बघा आमच्या सिंधुदुर्गाचे 1 लाखापेक्षा जास्त कॅश आहे.
कोणी उठायला नाही कोणी बसून राहा. ते त्या दरवाजाकडे जाऊन उभा राहा. काय झालं? काय रे? बोर्ड ठेव. कोणाला लावतोय? ते राकेश बोलव त्याला. कुठे आहे? घेवा रे कुठे? काय चाललंय? स्वतःच्या तोंडाने बोल. मस्ती चालली आहे. माहित आहे पालकमंत्री कोण आहे तुला? काय चाललंय? काय करताय गेलो? काय करताय गेलो? फोन घ्या रे इथे सगळ्यांचे. हे फोन एकेकाचे घ्या. फोन दे. सगळ्यांचे फोन घे. फोन दे तुझा. कोणाचे खिशात असेल ते पण देऊन टाका. कुठे येतोय का रे? तुमचा डावा मस्ती चालू आहे. सगळे स्थानिक आहे काय? हो. सगळे स्थानिक आहेत काय? हे कणकवली. आता कणकवली बाजारपेठामधला एका जुगाराचा ह्याच्यामध्ये बसलो इथे. घेवारे नावाच्या व्यक्ती आहे. त्याच्या घरात पूर्ण इथे बाजार मांडलेला आहे. इथे दुपारी 4 वाजता तुमच्या पोलिसांच्या नाकाखाली पूर्ण बाजारपेठाचं पैशाची कलेक्शन आकडे लावले जात आहेत. कॅश ठेवली आहे मोठी इथे. हे चाललंय तुमच्या नेतृत्वाखाली. मी स्वतः येऊन बसलोय इथे. आता बोलवलंय तुमच्या पीआयला. मी तुम्हाला सांगत होतो या सगळ्या गोष्टी आम्हाला बंद करा पण होत नाहीये. मला अगर एवढी सोपी टीप लावून अगर मी एका दिवसात इथं पोचू शकतो, तुम्ही लोकांच्या नाकाखाली चालू आहे. सगळी माहिती आता फडणवीस साहेबांना देणार मी. टेबल बघा केवढं मोठं लागलंय तिथे. हे बरोबर आहे. तुम्हाला तेव्हा पण बोललेलो. मला विश्वास होता. मला माहिती मिळू शकते. मी धाड मारू शकतो. तुम्ही लोक कुठे गेलात मग? आल्याला सांगितलेलं घेवारीला उचला. तुम्ही पण त्याच्यातलेच निघाला. आल्या बोललेलो घेवारीला उचला. नाव होतं का तुम्ही सांगा. दुपारचे 4 वाजले. हे सगळं आपल्या शिवाय होत आहे. सांगा तुम्ही मला. नाही दिलेलं त्याचं नाव मी तुम्हाला. तो घेवारे काय चाललंय बघा आमच्या सिंधुदुर्गाचे. हलक्यात घेऊ नका. मला नाही मागे पुढे कोणाची काय. जिल्ह्याच्या ह्याच्या भविष्यात कोणी मला कोणाला खेळायला देणार नाही. लक्षात दे तू घेवारे. यादवजी कुठून निघतायत बघा. कुठून निघताय. खोटं बोलताय तुम्ही आता. चवथीच्या निमतान दिवचलच्या बाजारात 2 दीस वाहनांक नो एंट्री करपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. येता त्या सोमारच्यान ही बंदी लागू जातली. मजगती फकत चवथी पुरतीच न्हय जाल्यार बाजारांतली बेशिस्त येरादारीची समस्या कायमची सुटावी जावपाक जाय अशी मागणी दिवचलच्या व्यापाऱ्यांनी केल्या. चवथी निमतान 2 दीस बाजारात वचपी सगळे रस्ते बंद करतले. दिवचलच्या बाजारात दिसान दीस बेशिस्त येरादारीचो प्रश्न वाडत आसा. बाजारात वचपी रस्त्यांचेर तर सदांच येरादारीची कोयणी निर्माण जाता. कोर्टा कडल्यान बाजारात वचपाक गाडयांक एंट्री आसा. मात ह्याच रस्त्यान परत भायर येवपाक बंदी आसा. तरी लेगीत वाहन चालक नेम पाळिनात. सायनीच्या तकट्या कडेन जाल्यार आडनदर करतात. बँक ऑफ इंडिया सामकार तर बेशिस्त पार्किंगेचे प्रकार वाडल्यात. बाजारात ट्राफिक जाम जावपाचे प्रकार तर सदचेच जाल्यात अशें वेपाऱ्यांचे म्हणणे आसा. चतुर्थी सण लागीं पावलेलो आसा. त्या निमतान एक थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे आमच्या बिचोलीची जी हांगासर
म्युनिसिपल मार्केट जे आसा त्याच्या समोर चतुर्थीच्या निमतान ही काही अरेंजमेंट केली वता ट्रॅफिकाची, परंतु ती दररोज म्हणजे बाजाराचो दीस आसूं किंवा आनी खंयचो दीस आसूं, सोमार ते शेनवार पर्यंत ट्रॅफिक इतके जाम आसता. नो एंट्री असली तरी नो एंट्रींतल्यान गाडी येतात, एंट्रींतल्यान गाडी येतात आणि ते मध्ये हॉर्नाचे पापू हॉर्न सामके चालू उरता आणि इतके कंजेक्शन जाता, व्यापाऱ्यांक सुद्दां त्रास जाता. त्या खातीर म्हाका दिसता की म्युनिसिपालिटी आणि पोलीस अशें मिळून तेंच्यांनी संयुक्त ट्रॅफिक योजना बरे भशेन लावची, जेणे करून व्यापाऱ्याक त्रास जावचे न्ही आणि जो कोण व्यापार घेवन येता चवथी दिसांनी म्हणा किंवा बाकीच्या दिसांनी सुद्दां तर तांकां ते सुरळीत व्यापार करूंक मेळचो. हांव विनंती करता आणि नगरपालिकेतून विनंती करता की जो चवथीचो बाजार लागपाचो आसा तो लागतना हांगा इतलो ट्रॅफिक जाम जाता, तो ट्रॅफिक जाम जावचो न्ही हाचेर उपाय योजना करता. आतां ही उपाय योजना फक्त नगरपालिकेनूच हें करप ना, ताका जी पब्लीक आसा, जे लोक आसात बाजारांत येवपी किंवा व्यापारी आसा तांच्यांनी ताका सहकार्य करप. आणि दुसरी गोष्ट जे ट्रॅफिक पुलीस आसात त्यांच्यानी खरं म्हणजे ह्या दिवसांचे बाजार आमी रावून मातशें ट्रॅफिक जाता सिच्युएशन जाता ताचेर मातसो हेल्प करूंक जाय लोकांक. ट्रॅफिकाचें कामूच खरें पूण आज आमी पळयता की हांगा ह्या कोण ट्रॅफिक दिसना, केन्ना तरी ट्रॅफिक पुलीस येवन हांगासर हें करता. पूण आज तुमी पळयला आसतली तुमी आतां ज्यो गाडयो लायन ज्यो आसतात त्यो गाडयो लायन कांय हरकत ना, भितर लायता ते बेशिस्तपणान लायिल्ले आसता. त्यामुळे कितें जाता दुसऱ्याक गाडी काडपाक त्रास ना. गाडी हांगासर डिटेलीन बाजारान हांगासर म्हणजे ट्रॅफिकाची हे लावपा खातीर गाडयो लावपा खातीर वेवस्था ना अशी ना. पूण आज नगरपालिका जी चवथी खातीर मुद्दम खास करून हेचो स्लॉट दवरलेलो आसा, थंय पार्किंग अवेलेबल आसा. पूण लोक कशे फक्त सामके दारान लावन लोकांक आज घेवपाची संवय जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दुचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 2012 गोंयच्या लोकांनी परिवर्तन घडोवन भाजपाक सत्तेर हाडले आणि आयज आमी 2025 आसा. आयज 13 वर्सांनी भाजप सरकाराच्या मंत्रिमंडळाचो नियाळ घेतलो जाल्यार काँग्रेस राजवटींतले 7 मंत्री भाजपाच्या मंत्रिमंडळांत आसात. तेन्ना भाजपाच्या निश्ठवान कार्यकर्त्यांनी जीव तोडून मेहनत घेवन सत्तेत परिवर्तन घडयल्ले. आयज मंत्रिमंडळा कडेन जर नदर मारली जाल्यार होच बदल भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक अपेक्षीत आशिल्लो काय असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. 2007 ते 2012 ह्या काँग्रेसीच्या कार्यकाळात भाजपान जायती आंदोलनां करून लोकांमदी काँग्रेस विरोधी वातावरण तयार केल्लें. काँग्रेस कार्यकाळात सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या नेतृत्वाखाला भाजपान काँग्रेस मंत्र्यांचेर जायते आरोप केले. हातूंतली कांय प्रकरणां अजून कोर्टात सुरू आसात. मनोहर पर्रीकार हांच्या नेतृत्वात केल्ल्या कामाची भाजपाक 2012 वर्सा पोचपावती मेळ्ळी. काँग्रेसीक उडोवन भाजपान 2012 वर्सा सत्ता स्थापन केली. 2012 उपरांत आयज 13 वर्सांनी भाजपाच्या मंत्रिमंडळाचेर नदर मारीत जाल्यार काँग्रेस राजवटीत मंत्री आशिल्ले अर्द्या परस चड मंत्री आयज भाजपाच्या मंत्रिमंडळात दिसून येतात. आयज भाजपाचे मंत्रिमंडळ पळयले जाल्यार काँग्रेसयुक्त भाजप जाल्ल्याचे दिसून येता. काँग्रेसीचे हे मंत्री अजूनय आसात सत्तेत. दिगंबर कामत काँग्रेसीत मुख्यमंत्री भाजपात मंत्री, विश्वजीत राणे काँग्रेसीत भलायकी मंत्री भाजपात भलायकी मंत्री, बाबूश मोन्सेरात काँग्रेसीत शिक्षण मंत्री भाजपात महसूल मंत्री, माविन गुदिनो काँग्रेसीत महसूल मंत्री भाजपात येरादारी मंत्री, सुभाष शिरोडकार काँग्रेसीत पंचायत मंत्री भाजपात उदका स्रोत मंत्री, निळकंठ हळनकार काँग्रेसीत शेतकी मंत्री भाजपात नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री, रवी नाईक काँग्रेसीत गृहमंत्री भाजपात शेतकी मंत्री. आयच्या भाजपाच्या मंत्रिमंडळाविशीं फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायक विचारल्यार तो सांगता परिवर्तन बी कांयच जावना. भाजपाचे सरकार म्हळ्यार ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल. दिगंबर कामत एकदांचो मंत्री जालो, 3 वर्सां आमी आयकतात आज जाता फाल्यां जाता जावून जायना. आतां कोतान तो एकदां मंत्री जालो आनी मंत्री जातकर आमी एक जर अशो सारांश घेतलो
जाल्यार कितें कळटा आमकां की 2007 ते 12 बीजेपीचे वर्करांनी येदे व्हडली एजिटेशनां केली, इतले तांकां घोटाळेबाज सरकार म्हणलो, आनी तो सरकार आज 7 जाण तेन्नाचे मंत्री म्हळ्यार 12तले 7, 2007 आनी 12तले मदीं 7 जाण जे मंत्री तांचे आशिल्ले ते मंत्री आजूय त्या सरकारान आसात. म्हळ्यार कोण? एक दिगंबर कामत, दुसरो विश्वजीत राणे, तिसरो बाबूश मोन्सेरात, चौथो रवी नाईक, पांचवो सुभाष शिरोडकार, सवो निळकंठ हळदणकर, सातवो गोविंद गुदी. आता जर पळोवंक गेले जाल्यार 12 मेंबर कॅबिनेटान दिगंबर कामतीची मेजॉरिटी जाल्ली आहा. आनी ओरिजिनल बीजेपी वर्करांनी यांनी इतले आपले तकली धोडावन तांकां उडयले आनी परिवर्तनाचो सरकार 2012 हाडलो. तांकां मेसेज कितें? तांकां रेस्ट इन पीस, सुशेगाद रावा, आतां आनी कांय ना, कांय उलोवपाचें ना, तुमी सुशेगाद रावात, होच सरकार तुमकां. आनी 2007 ते 12 सरकाराक आमी सपोर्ट करताले, तोच सरकार आज आयिल्लो आसा अशें काँग्रेसवाल्यांकूय दिसतालें. सो तशें पळोवंक गेलें जाल्यार परिवर्तन बी कांय जावंक ना. ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटिन. मेळ्यो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Get ready for the ultimate shopping experience of home appliances, furniture, home decor, fashion, food, handloom handicraft and much more. Only at Kharedi Yatra. Commencing on 20th of August till 24th August. Venue, Don Bosco Indoor Stadium, Panjim, Goa. For further details, contact 9820-283877 or 9326-283877. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जबाब